जुआंव जेजू आनी समारियेकान बायल चॅप्टर 4 आपूण जुआंवा परस अदीक चड शीस कोत्ता आनी तांकां स्नान दिता अशें फारिजेवांच्या कानार पडलां म्हूण जेजूक गोमून आयलें. खरें म्हणल्यार जेजू आपुणूच स्नान दिनासलो, पूण स्नान दिताले ते ताचे शीस. तेन्ना तो जुडेयांतलो भायर सरलो आनी परतून गालिलियांत गेलो. ताका समारियांतल्यान वेचें पडटालें. सिकार नांवांच्या समारियेच्या एका नोगरांत तो पावलो. जाकोबान आपल्या पुता जुजेक दिल्ल्या शेता लागींच हें नोंगर आसलें. जाकोबाची बांय थंय आसली आनी जेजू चलून चलून थकलोलो देखून बांयच्या कांठार बसलो. सुमार 2 पार जाल्लो. समारियेची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका इल्लें पिवंक दिशी. ताचे शीस जेवणाक कितेंय घेवंक म्हूण नोगरांत गेल्ले. समारियेचे बायलेन ताका म्हणलें, तूं जुद्यो आनी हांव समारियेकान, तर कसो म्हूण तूं म्हजे कडेन पिवंक मागताय? खरें म्हणल्यार जुदेव लोक आनी समारियेकार लोक एकामेकाचीं आयदनां वापरिनात. जेजून तिका पोत्तिपाल केलो. देवाचें देणें कसलें तें तुका तर गमलोलें आनी म्हाका इल्लें पिवंक दिशी अशें तुका म्हणटा तो कोण तो तूं जाणो आसली जाल्यार तूंच ताचे कडेन मागतली आसली आनी तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, उदक काडूंक तुजे लागीं शिदी कांय ना आनी बांय खोल आसा, तर तुजे कडेन जिवें उदक खंयचें? आमच्या पुर्वजा जाकोबा परस तूं व्हड कितें? ताणें आमकां ही बांय दिली. आपूण तिचें उदक पियेलो तशेंच ताचीं भुरगीं बाळां आनी ताचे हिंड. जेजून तिका म्हणलें, हें उदक पियेतात तांकां सगल्यांक परतून तान लागतली, पूण हांव दीन तें उदक पियेतीत तांकां कदींच तान लागची ना. हांव तांकां दीन त्या उदकाची तांचे भितर एक झर जातली आनी ती तांकां सासणीक जिवीत दीत व्हांवतली. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, तें उदक म्हाका दी. अशी म्हाका आनीक तान लागची ना आनी उदक काडूंक हांगा येवंकूय पडचें ना. जेजून तिका म्हणलें, वच, तुज्या घोवाक आपोवन हाड आनी हांगा ये. बायलेन जाप दिली, म्हाका घोव ना. जेजून तिका परतून म्हणलें, म्हाका घोव ना? हें तुवें सारकें सांगलें, कित्याक तुका 5 आसले आनी तुज्या सांगाता आतां आसा तोय तुजो घोव न्हय. हें तुवें सारकें सांगलें. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, तूं प्रवादी म्हूण म्हाका कळ्ळें. आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरार देवाक भोजलो, पूण तुमी ताका जेरुजाल्यांतूच भोजूंक जाय म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हणलें, म्हजें आयक बाय, तुमी ह्या दोंगरार जावं वो जेरुजाल्यांत जावं, बापाक भोजची नात असलो वेळ येवचो जालो. तुमी वळखनान ताका भोजतात, आमी जाल्यार वळखतांव ताका भोजतांव, कित्याक तारण जुदेव लाखात हांव येता. पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो, ही खरे भोजपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भक्ती कोत्तले, कित्याक म्हणल्यार असलेच भोजपी बाप सोदता. देव आत्मो आनी ताच्या भोजप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान भोजूंक जाय. बायलेन ताका म्हणलें, मेसायास म्हणजे क्रिस्त येवचो जालो म्हूण हांव जाणो. तो येतलो तेन्ना आमकां सगळें सांगतलो. जेजून तिका म्हणलें, हांवूच तो, तुजे कडेन उलयता तो. त्याच वेळार ताचे शीस थंय पावले आनी एके बायले लागीं तो उलयता म्हूण तांकां अजाप दिसलें. पूण तिचें तुका कितें जाय? वो तिचे कडेन तूं कित्याक उलयताय अशें कोणेंच विचारलें ना. तेन्ना ती बायल उदकाचो कोळसो थंयच सांडून नोगरांत गेली आनी लोकांक म्हणूंक लागली, हांवें केलां तितलेंय कोण एकल्यान म्हाका सांगलां. येयात आनी ताका पळयात, होच क्रिस्त काय जायत काय?
तो लोक नोगरांतलो भायर सरून ताका मेळूंक आयलो. इतल्या म्हणसर शीस ताचे कडेन मागताले, राबाय, जेव आतां. पूण ताणें तांकां म्हणलें, म्हाका जें खाण जेवण आसा तांची तुमकां वळख ना. देखून शीस एकामेकाक म्हणूंक लागले, ताका कोणें जेवूंक हाडून दिलां काय? जेजून तांकां म्हणलें, जाणें म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक आनी ताचें काम संपादूंक हेंच म्हजें खाण जेवण. 4 म्हयने उपरांत लुवणी अशी तुमचे मोदें म्हणणी आसा न्हय? हांव तुमकां सांगतां, तुमचे दोळे उखलून पळयात, शेतां जालीं धोवीं, लुंवचीं जालीं. लुंवतात तीं आपली मजुरी घेतात आनी सासणीक जिविताक पीक एकठांय करतात आनी अशे वंपी आनी लुंवपी बरोबर संतोसतात. हांगा ही म्हणणी लागता, एक वंपता, दुसरो लुंवता. ज्या शेताचे कश्ट तुमी काडूंक नात, त्या शेतांत तुमकां हांवें लुवूंक धाडल्यात. दुसऱ्यांनी ताचे कश्ट काडल्यात आनी तांच्या कश्टांच्या फळांत तुमकां भाग मेळ्ळा. हांवें केलां तितलेंय ताणें म्हाका सांगलां. अशी ते बायलेन गोवाय दिल्ली देखून त्या नोगरांतल्या पुष्कळ सामारियेकारांनी ताचेर भावार्थ दवरलो. देखून सामारियेकारान ताचेशी आयली तेन्ना आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें आनी थंय तो 2 दीस रावलो. आनी ताच्या उतराक लागून आनीक खूब जाणांनी ताचेर भावार्थ ठेवलो. ती बायलेक म्हणटालीं, आतां आनीक तुज्या उतरांक लागून न्हय, पूण आमीच ताका आयकलां देखून आमी भावार्थ धरतां आनी तो खरोच संवसाराचो तारोक म्हूण आमकां कळोन आयला. जेजू एका raz-odhikariaच्या पुताक बरो कोत्ता. थंय 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गालिलेयाक गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांवघरा मान मेळ्ळो ना. अशी जेजूनच गोवायकी दिल्ली. गालिल्यांतलो लोक उत्सवाक गेल्लो. जेरुजाल्यांत उत्सवाच्या समयार जेजून केल्लें तें सगळें तांणी देखलें. देखून तो गालिल्यांत आयलो तेन्ना तांणी ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटच ताणें उदकाचो सोरो केल्लो त्या गालिल्याच्या काना गांवांत आनी एक पावट तो आयलो. आनी कापेर्नावांत एका raz-odhikariaचो पूत पिडेंत आसलो. जेजू जुडेयाक थावन गालिल्यांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मन्नाचे तोंडणीर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हणलें, खुणां आनी विजमितां देखल्या शिवाय तुमी भावार्थ धरपाक नात. raz-odhikarian ताका म्हणलें, सायबा, म्हजो bhurgo मोचचे आदीं ये. जेजून ताका म्हणलें, वच, तूं तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतराचेर भावार्थ धरून तो मनीस आपले वाटेक गेलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळूंक आयले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण तांणी ताका सांगलें. देखून खंयच्या वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें तांकां विचारलें. तांणी ताका सांगलें, काल दनपारच्या एका वराचेर ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलोलें, त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमून आयलें. देखून ताणें आनी ताच्या आख्ख्या घोराब्यान जेजूचेर भावार्थ ठेवलो. जुडेयांतलो गालिल्यांत परतून येतच ही जेजून केल्ली दुसरी खुणां. देवाचें उतर